जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या दोनया परोस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाय जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयाक बेलजुबोल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्या ओन ओदी कितें म्हणची नात. ते पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां धापलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कोलीस जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां कालोखान सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानांत फुटफुटलें तुमी आयकलां तें पाडसार तावन पोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात. एका आसोरनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलेकूय तुमच्या बापाच्या हुकुमा विरीत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केस फुड्यान सगळे मेजलोले आसात म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरती. देखून कोणूय म्हाका मनशांचेर वळखून घेयत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसते म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेतलो. पूण बापा हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जायत तर तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना.